बरोबर काम करताय ते तेणें गार्बेज उडयलें आनी तेजी गाडी चाबी बीन काडले ते गांवाचे लोकांक आनी तेंचे तापतो बी मारले आनी तेणें कितें म्हणलें हांव काडटा म्हणून मागीर तेणें कितें म्हणलें सगळें काड म्हूण आख्खें गांव क्लीन कर तें रेडी जालें पूण मारलें तेका आनी म्हाका फोन मारलो हांव पावलें तेन्ना ते ग्रूप करून आहलें आनी आमी सांगलें उलयता म्हूण येवन क्लीन करया म्हूण मागीर एकटो आहलो ताणें फोन करून कितले जाणां आपयलो आनी म्हाजेर अटॅक केलो हांव आहलो आनी 2-3 जाण आहले आमचेर अटॅक केलो टी शर्ट बी पिनले तेजे तो भितर आसा म्हाका पळय हांगा लागला दाखोवन बी मारला म्हाका. पण गार्बेज उडयले म्हणून तुमकां हें जालें तुमकां खबर ना तें गार्बेज उडयलें तांकां खबर ना ते न्ही ते गार्बेज उडयले ते काडटाय म्हणून तेवूय रेडी जाले एक ह्युमॅनिटी आसता ओके मारपाक स्टार्ट केले चाबी बीन घेयले जाल्यार ते खंय उडयतले ते गार्बेज उडयना आहले ते उडोवपाक सोदताले ते तेन्ना म्हळ्यार जालें तांकां आनी तांकां खबर ना ते न्यू ते आमचे कामार आसा ते. नांव कितें तुगेलें? आदित्य शर्मा. आदित्य शर्मा. आहलो म्हाका काश्मीर रॉड्रिगीस पडटा तेका म्हाका फोन येयलो थिंगा काणयां गार्बेज उडयलो आनी हांव गार्बेज मॅनेजमेंटाचो मेंबर सो हांवें म्हणलें कोण आहाय तो म्हाका म्हणलो पंच आहा आनी बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आहा हांव कळ्ळें थिंगा गेले तेमी कोण उडयले तेमी एडमीट केलें आपण साफ कोत न्हू सो हांव म्हणलें प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व जालो मागीर ते वॉर्ड पंचान सांगलें फायन हारी करपा पडटा म्हणून हांवें म्हणलें तेंगे सेपरेट कोण ती उडयले तें साफ करपा पडटा म्हणून तो साफ करपाक हांव ताका सायड दाखोवपाक गेल्लो तेन्ना तो एकलो आहलो तेगे चेड्या गेल्यार म्हाका मागीर ते मारपा येयले तेजो सायडीन तो नेबर आहा ते कोण वयता तें थांबवले आनी तेम तेका कन्फ्रंट केलें मागीर मातशें लागून कित्याक लागून मारपाक लागले ते तुका? ते यूपी येयले आनी गार्बेज उडोवपाक लागले आमी तेंगे यूपी यूपी लोकांक आमी हें करपाचें गार्बेज हाडपाचें एवरी डे काली आमी साफ केलें हांवें आनी सेल्विटो म्हणटा त्या भुरग्यान आनी गार्बेज वर्कर्स आहाय तेमी काल थिंगा आख्खें साफ केलें आज चिंतगा म्हळ्यार आमकां गार्बेज आतां तेंकां पुलिसेन हाडला. हय मेडिकल हाडलें. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।